Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। मदली दलाली बंद जावची, शेतकारांक तांकां जाय थंय तांचो शेतकी माल विकूंक मेळचो अशी शेतकार बागायतदारांक मेकळीक दिवंक मोदी सरकाराचे 3 शेतकी कायदे लोकसभे फाटोफाट राज्यसभेतूय मंजूर। मात विधेयकांचेर बीजेपी विरोधी राज्यांनी शेतकारांक घेवन दलालांचो बोवाळ। ह्या कायद्याचो गोंयचे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड म्हळ्यार गोवा कृषी पणन मंडळाक फटको। मंडळ भायले राज्यांतल्यान येवपी भाजी, फळां, फुलां, चिकन, तांतयां हे असले मालाचेर 1% वसुली करताले। हो गल्लो आतां बंद। मंडळाचे वर्साचे 9 कोटी येणावळींतले 8 कोटी गेले। ते शेतकऱ्या कडच्यान पेक्षा आमकां भायली ज्यो भाजी, फळां, फुलां, जे चिकन, अंडी हेजे पासून मेळटाले। जास्त करून आमचे चेक पोस्टांतल्यान आमकां उत्पन्न चड मेळटालें। ते सध्या आतां बंद जालें। ते कितले सुमार लॉस ते उत्पन्न बंद जालें? 8 कोटी आमकां हे जालां उत्पन्न वर्साक। 9 कोटी पैकी आमचे जवळ 8 कोटी उत्पन्न हे तितलें मेळटालें मार्केटांतल्यान। ओके, तें गेलें। आतां आमकां फक्त यार्डां एक अमुकूच 5% जो येता ते एक इन्कम मेळटलें। आणि दुसरें भाड्याचें आमी म्हटलां केंद्र सरकारान आनी गोवा सरकारान हेजेर विचार करचो। आणि जे आमचे म्हयन्यांतल्यान म्हणजे साधारण वर्सा आमकां 3-3.5 कोटी आमकां सॅलरी दिवची पडटा। सो ओके, आमचे विचार आसलो की गव्हर्नमेंटान ते कॉम्पेन्सेट करचें। आमचे जवळ 15 आमी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट बेजर स्टाफ आमी तांकां केले, तांकां नाक म्हटलें। मोदी सरकार पयशेकारांचे आनी शेतकारांचे हिता आड वावुरपी म्हूण काँग्रेसीची टिका। आणि ह्या घडणुकेचो ज्यांनी शेतकऱ्यांचेर अन्याय केला त्या मोदी सरकाराचो आमी निषेध करतात। कारण हो इतलो हे घटक आशिल्लो शेतकरी, जो घरा कडेन उपाशी रावन लोकांची पोटां भरतालो, त्या शेतकऱ्याक आयज ह्या मोदी सरकारान श्रीमंत लोकां कडेन घाण दवरलेलो आसा। आदलो खासदार गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेचो संस्थापक आनी अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार म्हणटा, नवी विधेयकां शेतकारांचे बऱ्याक, बागायतदार संस्था APMC न्ही, तांकां फरक पडना। हातून आनी एक गजाल जाल्या की दलाल जे आसा ते दलाल ना जाल्यात। दलाल सिस्टीम जी आसा ती हातूंतल्यान गेल्ली आसा, मिडलमॅन म्हणटात ते। आणि म्हणून खरें म्हणजे हे कायदे जे आसा ते दोन्ही कायदे त्या दृश्टींतल्यान म्हत्वाचे शेतकऱ्या खातीर आसा। आमची कोऑपरेटिव्ह सोसायटी APMC हो एक कायदो वेगळो आसा आणि APMCच्या सकयल गोंयान एकूच APMC आसा। बाकी राज्यांनी खूब APMC आसा। पूण आता गोंयान एक जी APMC आसा ती APMC ची यार्डां प्रत्येक तालुक्या भितर म्हाका दिसता तेंचे एक यार्ड आसा। आता हे यार्ड जे आसा हे APMC हातूंतल्यान बंद जावची ना, पूण APMC भितर वचून माल जो भरल्या उपरांत 1% सेस भरचो पडटालो किंवा ते जे ठरावीक व्यापारी आसा तेंचे कडेनूच तो हे करचो पडटालो, ते आता करपाची गरज ना। केपेचो आमदार, बीजेपीचो शेतकी मंत्री बाबू कवळेकर आनी बीजेपीचो अध्यक्ष सदानंद तानावडेचो नव्या शेतकी विधेयकांक तेंको। APMC उरतल्यो, मात तांची दलाली बंद जातली ती खंय बऱ्याकूच। जांकां ह्या दलालगिरी करणारे लोक जे आसात आनी तांकां जे लोक पोसपी आसात, जे लोक संरक्षण दिवपी आसात, तेच लोक आज डिस्टर्ब जाल्ले आसात, त्योच पॉलिटिकल पार्टी डिस्टर्ब जाल्ले आसात। शेतकऱ्यांच्या हिताचे जर पळयत जाल्यार हे दलाल मदीं नसले कारणांनी आयज त्यांच्या पिकेक बऱ्यांतली बरी मोल मेळपाक शकता, बऱ्यांतली बरी रेट तेजी मेळटली। जो विरोध जो आसा पळय तो 2-3 दीस आनी एक 8 दीस हाचो एक उरतलो, कारण कशें आसा तांचे कडेन दुसरो आनी विशयच ना आनी प्रत्येक एखाद्याक जर राजकारणा भितर एखादो विशय तापोवचो पडटा आनी त्यामुळे एखादो विशय मेळटाले करतात तो निवडलो। पार्लिमेंट सेशन सोंपता म्हळ्यार सगळें बंद जातलें। पीपल वील से, लोकांक आवडटलें की हें जें केल्लें आसा तें रायट म्हणून। प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विश्वनाथ नेने।